मिसाचे बेटेक सुरवात दिवन गीत गावयात संतोषाची पावला मारून. Santosaci paula marun eka meka glagian paula mapa templan tuja eka mona bogan alyan agi vodun atan tuji kurba zodun tam arga sone sami eka kazan eka talan gitye gaita mona nani kazan eksata Ekut tutum koshe zavum Antam bapa tuje besa Ekatalan gitye gaita Monarani kazan eksata Ekut tutum koshe zavum Antam bapa tuje besa Avartam soțuroi tucer, borboto am soțom ia tirgot, gan tuja sodat am tae, gan dubur. Subia am cica crut cultor, corpen am ca novean tumor, tigorun boli betong bapa somor. Fie catalan gitie gaita, monarani kazan exata. Ecuscutum coșe zavum Actau bapa tușe besau E catalan gitye gaita Monarani kazan exata Ecuscutum coșe zavum Actau bapa tușe besau ही मिसाची भेट हांव भेटयतां घेवन तुमची सगळी मागणी आनी संकल्पां. आय ऑफर दिस मास कलेक्टिंग ऑल योर पिटिशन्स एंड इंटेन्शन्स. इन अ स्पेशल वे आय प्रे फॉर बेरल फ्लिंटो हू सेलिब्रेट्स हर 90th बर्थडे. ही वस्तोरी आपलो 90th वाडदीस संभ्रमता. देवान तिचेर आनी तिच्या कुटुंबाचेर शुभ आशिर्वाद घाल म्हूण मागुया. तुमचे मदें जायते जाण आपलो वाडदीस संभ्रमतात, काजाराचे वरोस संभ्रमतात. तांचोय उगडास करात, तांचे पसत मागात. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नावी सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयज आमी 5व्या नोवेनान भितर सरल्यात आनी आयच्या सेवा धर्माचो विशय आसा मारिया बोरवासाचे माई. बोरवासो आमकां सांडिना आनी फोटोयना, पूण एक नवी उर्बा आनी विस्वास आमच्या काळजांनी उत्पन्न करता. आमच्या जिवितांत दूख आनी आडकोळी भितर सरता तेन्ना आमी निराशी जाता. असल्या वेळार आमी देवाचेर बाबा दवरूंक फावो. आंकवार मारयेच्या जिवितांत खूब कोश्ट आसले, पूण ती सदांच देवाचेर पातयल्ली आनी बोरवासो दवरून जिविताची फुडलीं पावलां मारलीं. आमच्या सर्गीचे मायेची देख घेवन आमी सदांच बोरवासाची मनशां जावं. तेच आंकवार मारयेचे मजतीन ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांतल्यान सर्गीच्या बापाची कृपा आमकां मागुया. आनी आमची सगळीं पातकां ओळखून दूख धरून सगळीं बराबर म्हणया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणींनो, म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मरणाची तोंडां उचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागी अंचलांत सांगपाक मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक
आणि तुमकां भाव भयणीचो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थन मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोर पदवेदार देवा भोभाग्यवंत आंकवार मारीची शिकाय आमकां फाव केले देखून म्हूण आमी संतोसतांव. हे मोगाळ आवयचे विनंतीन ह्या संवसारांत सोर वायटा विघ्नांतली आमकां वाटाय आनी स्वर्गार सासणांच्या सुखाक आमकां पावय. हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो करो देव तुजे सोवे आनी पळयत आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन.
सिराकाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सासनाक तावन औरंबाक ताणें म्हाका रोचला आनी सासनाक हांव तगतोलीं. पवित्र तोंबून ताचे हुजीर हांवें सेवा केल्या आनी सियोनात म्हजें बिराड तीर केलां. मोगाच्या शारान ताणें म्हाका विसव दिला आनी जेरुसाल्याक हांव राजवट चलयतां. मान फावो जाल्या लोकां मदें सर्वेस्परान आपलें दायज कोशें विचून काडलोले पोरचे मदें हांवें पाळां घाल्यात. एके दाखवेलीचे बेले भाशेन सुंदर मोचें कोम. मोच्या चौराक गिरेस आनी कुरपेबोन फळां जातात. म्हाका आशेतात ती तुमी म्हजेशी येयात आनी मोच्या फळांनी दादोशी जायात. म्हजो उगडास मोवा परस गोड आनी मोचें दायचेपण मोवाचे पोळये परस स्वादीक. म्हाका खातोल्यांक वचून म्हजी भूक लागतली. म्हाका पियेतोल्यांक वचून म्हजी तान लागतली. म्हजें आयकतात तीं लवचेक सांपडची नात. म्हज्या उतरां पोरमोणें चलतात तीं पातकान पडची नात. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. ह्या आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो दोर एक घोडी. जिविताची सोम्यान तुका हांव दिनवासता. भक्तीन गिता गावून संतोसाची. सोम्यान तुका हांव वर्णिता. दोरे घोडी मोच्या जिविताची. सोम्यान तुका हांव दिनवासता. भक्तीन गिता गावून संतोसाची. सोम्या तुका हांव वर्णिता. भावार्थ म्हजो दोंगरताना. सोम्या तुका हांव मारता. तुका म्हज्या देवाक वळखता. निमये पडून नोमान करता. दोरे घोडी मोच्या जिविताची. सोम्या तुका हांव दिनवासता. भक्तीन गिता गावून संतोसाची. सोम्या तुका हांव वर्णिता. दोरे घोडी मोच्या जिविताची. सोम्या तुका हांव दिनवासता. भक्तीन गिता गावून संतोसाची. सोम्या तुका हांव वर्णिता. सोता वाटेन हांव बेतोलो. सोम्या दोयेन म्हाका शिकोय. उदक तुजें सोदांच निस्पारून. कृपा तुजी म्हाका लाबोय. दोरे घोडी मोच्या जिविताची. सोम्या तुका हांव दिनवासता. भक्तीन गिता गावून संतोसाची. सोम्या तुका हांव वर्णिता. दोरे घोडी मोच्या जिविताची. सोम्या तुका हांव दिनवासता. भक्तीन गिता गावून संतोसाची. सोम्या तुका हांव वर्णिता. बागेवन पावलो
पयले चिटी वेलें वाचप. म्हणटूच बाबा भयणीनो, देवाचो व्हड कोनवाळायेचो उगडास करून तुमचे लागीं हांव मागतां तें हें. पवित्र आनी देवाक मानता तसली एक जिवी बोली कशी तुमचेच ताका समर्पण करात. तुमची खरी भक्ती म्हणल्यार हीच जावची. ह्या आतांच्या संवसाराच्या नेमा प्रमाणे तुमी चलूं नाकात, पूण जशें देवान तुमच्या मनाची नवसरणी केल्या तशेंच तुमच्या जिविताची चालूय सारकी नवी जावन दी. अशें देवाची खुशी कोण ती कितें बरें, कितें तुका मानता आनी कितें सोपून तें तुमी ओळखूंक पावतल्यात. म्हाका देवान हुक्या दिलां मुणयारपणा खातीर तुमकां जोण एकल्याक सांगतां. फावो ताचे परस अदीक तुमचेच विशीं चिंतूं नाकात, पूण देवान मापान दिल्ल्या बाबार्था प्रमाणे जोण एकल्यान मर्यादीन आपलें मोल करचें. आमचे कुडीक साबार सांदे आसात, पूण सगळे सांदे तेंच काम करिनात. तशेंच आमी साबार जाणां जावनूय क्रिस्ता सोबे आमचो एकचार जाल्ल्यान आमी एकूच कूड आनी आमचे मदलो जोण एकलो एक कुडीच्या दुसऱ्या सगल्या सांद्यांक जोडलेलो आसा. देवान जोण एकल्याक दिल्ल्या देण्या प्रमाणे आमकां वेगवेगळे वरगूण आसात. देवाचो संदेश दिवचो वरगूण जाल्यार आपआपल्या भावार्था प्रमाणे ताचो उपयोग करचो. सोबेची सेवा करचो वरगूण जाल्यार जतनायेन ती सेवा करची. शिकपाचो वरगूण जाल्यार फिक्रीन शिकोवचें. दुसऱ्यांक धीर दिवचो वरगूण जाल्यार हुरबेन धीर दिवचो. दुसऱ्यांक कितें दिताय तेन्ना उदार मनान दी. तुका दुसऱ्यांचेर अधिकार दिल्लो आसा जाल्यार भार घेवन कायदो पाळ. दोयाळ कन्यो करतात तेन्ना आस्त्या तोंडान त्यो कोर. तुमचो प्रितीमोग दोंग नासलोलो जावन दी. वायटाचो द्वेश धरून बरें तेंच करीत रावात. खोरीं भावा भयणां म्हूण मोयपासान एकामेकाची आपुरबाय करून दाखयात. आपणा परस चड दुसऱ्यांक मान दियात. सगल्या मनान बेसारमाय करिनासतना काळजाचे उर्बेन सोम्याची सेवा करात. तुमकां बोरवोसो आसा म्हूण खुशाल रावात. कोश्टां दोगांनी थीर रावात. थांबनासतना मागणें करात. देवाचें उतोरें. देवाचे उद्गार गावंक सगळीं उबी रावयात. Hallelujah, 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 सोगल्यांक घालो जाला. hallelujah, जेजू आमच्या लायला. hallelujah, जेजू आमच्या लायला. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसू. तुमचे सोबे आसू. लुका प्रमाणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. म्हजो आत्मो सर्वेस्पोराक वाकाणटा. देवा म्हज्या तारोका सोबे
म्हजो जीव मुरगोडटा आपले ल्हानवीक साकोनीचेर ताणें दिश्ट घाली आतांच्यान सगळ्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें सोर बलिश्ट पवित्र नांव ताचें ताची भक्ती करतल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दया आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता काळजान गौर दवरतल्यांक दुस्पटायता पोतबेदारांक तो सदां वयली शेगटिता कालत्या मनशांक ऊंच उबारता भुकेल्ल्यांक तो बऱ्या बऱ्या देण्यांनी भरता ग्रेस्तांक रिकाम्या हातांनी पोरो धाडटा आपले काकूळतीचो ताणें उगडास धरलो आनी इस्रायलाक आपल्या साकराक शरणा गेलो अशी आमच्या पुर्वजांक अब्राहामाक आनी ताचे सोस्तीक नित्य काळी केल्ली बसावणी पाळ्ळी ताणें विश्वासीपणी मारिया सुमार 3 म्हयने इलिझाबेथीची रावली आनी मागीर आपल्या घरा परतली जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे Wakani tuga Krista. प्रितीच्या बाबणीनो सायबणीच्या परबेच्या तयारेच्या 5व्या दिसा व नोवेनांच्या 5व्या दिसा आमी हो विशय घेता मारिया बोरवोशाची आवय मॅरी द मदर ऑफ होप मातेर स्पे माय दे एस्पेरांसा आनी पयलो नियाळाकूच आमी चिंतुया ओळखून घेवया बोरवोसो म्हणल्यार कितें वॉट इज होप हें स्पे आनी एस्पेरांस म्हणटाय तें कितें हो बोरवोसो म्हणल्यार कितें बोरवोसाची जायतीं डेफिनेशनां संवसार दितलो पण आमच्या कातोलीक धर्मा प्रमाणे दोतोनी प्रमाणे भावार्था प्रमाणे हें डेफिनेशन आमच्या नियाळाक घेता होप हो बोरवोसो म्हणल्यार जावन आसा तो कोल आवडो मनशा भितर स्वर्गाक आनी सासनीक खुशालकायेन hope is that deep longing, deep desire for heaven and the eternal happiness. Eternal happiness, trusting in Christ, promises of Christ, Kristaच्या बसावण्याचेर विश्वास दवरून पवित्र आत्म्याच्या वावरा पासत मागप म्हणजे सगल्यांचें कितें करतलो पवित्र आत्म्याच्या शक्तीचेर पातयेवन रावप म्हज्या जिवितांत कितें घडटलें तें पवित्र आत्मो करतलो जाल्यार हें डेफिनेशन ही परिभाषा जी हांवें तुमकां दवरल्या हें डेफिनेशन जें तुमचे मुखार मांडलां तें 3 भागांनी वांटुया आनी मारयेचें जिवीत आनी आमचें जिवीत ह्या डेफिनेशनांतल्यान सोदून काडुया पयले सुवातेर स्वर्गाक आनी सासनीक कुशालकायेक सारको कोल आवंडो ओत्रे कोप म्हाका स्वर्ग जायो आनी सासनाची कुशालकाय जाय आय हॅव टू लॉंग डीपली फॉर हेवन एंड द इटर्नल हॅपिनस प्रितीच्या बाबीनो स्वर्ग आमचें निमाणें ठिकाण आमचो धर्म शिकयता पूण आयज संवसाराक बुलोवन स्वर्ग म्हणटाय तें फकाण जालां आमकां आमी मस्कोऱ्यो कोत्तात स्वर्गाच्यो आनी सर्गींच्या वस्तूंच्यो जाल्यार आमगे फकाण कोत्ते दोना मस्कोर कोत्ते दोना आमगे नाच हेड चलताय ते दोना हे प्रश्न स्वर्ग कोण चोयल रे खरें आहा काय स्वर्ग इज देर रियली हेवन हू हॅज सीन हेवन
कोण चोयलो हो स्वर्ग म्हणटाय तो कोण चोयलो आनी कोण कोण सांगता स्वर्ग म्हणलो आहा म्हणून स्वर्ग बोर्ग दोर्ग कांय ना रे स्वर्ग आनी संवसार हिंगा स्वर्ग आनी संवसार एकू रे एश म्हूण संवसार शिकोयत आनी संवसाराचें शिकोन आमी जायते पावटी उद्गारीत पूण जेजू क्रिस्तान सांगिला स्वर्ग आहा म्हूण जेजून सांगिला आमकां स्वर्ग आहा म्हूण स्वर्ग आहा आहलो आहा सदांच आसतलो कित्याक जेजू एकलोच स्वर्गार तावन देंवलोलो देव आमचो आमचे सोडवणे पासत आनी हें पवित्र पुस्तक तुम तरी स्वत मानताय जाल्यार हितून स्वर्गाची खबर आहा हेजेर बरोवन दवरलां हेजेर बरोवन दवरलां स्वर्ग आहा मुगे आत एश कोन मालतान तुम दिसती पडना देखून फाटल्यान तुम दाखोवच्या माता हेचो हिंगा बरोवन दवरलां स्वर्ग आहा म्हूण कित्याक जेजू एकलोच स्वर्गार तावन देंवलोलो मनीस आनी जेजून आपल्या मनशाळ म्हणयारपणांत 3 वर्सां तो ह्या संवसारांत जेल म्हूण आमी स्वत मानता तेणें केन्नाय म्हणोना स्वर्ग आनी संवसार एक म्हूण तेणें म्हळें हांव बापा तावन देंवन आयलां हांवें मुगे मिसांव करूंक जायें मिसांव केलें म्हणटरी हांवें बापा तावन परतून वचूंक जायें तेणें केन्नाय म्हणना हो सगलो संवसार हांवें स्वर्ग केलो म्हूण तेणें केन्नाय म्हणोना तेका लागून ही चूक हें पातक आमी अशें करून स्वता मानून रावल्यार स्वर्गूय हिंगा संवसार हिंगा ना हे देव आमकां सांगना तेंगे कसले देव तांकां सांगताय जायत पूण आमगे कातोलकांचो देव आमकां सांगना की स्वर्ग आनी संवसार हिंगा म्हूण संवसाराचो हो स्वर्ग तो जंय देव बाप देव पूत आनी देव पवित्र आत्मा आसा जेजून संवसारात जियेत तेदोन केन्नाय म्हणोना आतां हांव हिंगा रावतां होच स्वर्ग कोता यो देवा बापा देवा पुता तुमी या हिंगा विजा धाड तुमकां जायत जाण आमगे कडेन मागता आसा आमगे UK विजा येयल्या पुरो म्हूण टिकेट मेळ्या पुरो म्हूण टिकेट चड म्हारग आहाय ते प्रायस देंवल्या पुरो म्हूण तेण देवा सांगोंक ना तो परतून गेल स्वर्गार आनी स्वर्ग सासणाचें सत Heaven is an eternal reality. 4 स्वता हात म्हणटात न्हू ती केन्नाच सोरना दे आर नेवर पेरिशेबल एर सगलें आमच्या जिवितांत काबार जातलें पूण स्वर्ग केन्नाय काबार जाना हो संवसार काबार जातलो पूण स्वर्ग केन्नाय काबार जावंच ना कित्याक जेजून आमी सांगलो ना स्वर्ग काबार जातो म्हूण मुखार या ही जावन आहलो पयलें भाग बोरवोशाच्या अर्थाचो डेफिनेशनाचो क्रिस्ताच्यो बासावण्यो हांव पात्यां विस्वास ठेवता क्रिस्ताच्या बासावण्याचेर जेन्ना म्हणटा हांव क्रिस्ताच्या बासावण्याचेर विस्वास दवरतां क्रिस्तान कितें बासायलां आमकां सगल्यांक क्रिस्तान कितें वॉट आर द प्रॉमिसीस ऑफ क्रायस्ट क्रिस्तान म्हाका एक बरो घरकार बासयला चोळ जाल्याक बरो न्हवरो बासायला चेड जाल्याक बरी व्हंकल बासायल्या बरो फामील बासायल्या बरी सासमाय मेळटली सासपाय मेळटलो भुरगीं मेळटलीं बोंगलो आसतलो गाडी आसतो क्रिस्तान तें कांय बासावना क्रिस्तान बासायला हुरीस Christ has promised each one of us cross तेका लागून पोतून म्हणटा तूं म्हज फाटलाव करूंक सोदता तूं मुगे भावार्थी जावच्या सोदता तूं म्हज फाटल्यान येवपा सोदता तुजो हुरीस घे आनी म्हज फाटल्यान ये तेका लागून आमी तें कांतार म्हणटाय फॉलो मी लीव युअर होम्स एंड फॅमिली कितें म्हूण हांव तुमकां कम्फर्ट दिना तुम सगळें सुस्त आसता म्हूण हांव सांगना पूण हांव तुमकां हुरीस दिता हुरीस घेन येयाय आनी हुरीस दिला आमच्या सोडवणे पासत द क्रॉस इज गिवन फॉर आवर साल्वेशन हुरीस आमच्या सोडवणे पासत दिला पूण आयज आमी सगल्यांनी होच सोडवणेक दिल्लो हुरीस आमी निसणटणाचो केला वी हॅव मेड दीस क्रॉस वीच वॉज गिवन फॉर आवर साल्वेशन क्रॉस ऑफ कंडेमनेशन एंड डिस्ट्रक्शन बोवाळ मारून मुगे ताळ माशाज ओडोता सोसून घेवच्या मदें चड गोत ओग रावल जाल्यार पयले सुवातेर कित कोन केला प्रॅक्टिकली चोय आमगे घरा बियांक कितें जातें आयज जायती जाण आमगे काजार जाल्लीं चोळवां आनी चेडे रोटाय काजार जावन हांव होंडा पळ म्हूण रोटाय न्हू आयकलो ना तुमी
मामी डॅडी काज येत चेड्याको काजो जावन हांव होंडाम पळो चेड म्हणटा मामी डॅडी येत बायलेको काजो जावन हांव होंडाम पळो कित कोण होंडाम पळी तूं कोण हें केलो हांव सदां म्हणटा पयलीं आयकाय हांव कितें सांगत तें जाय ते पावटी आवय बापूय आपणागे चेड्याक आनी चेडवां सांगता बाबा तो चेड बरो न्हू तुका चेडवा पयलीं सांगता बाबा बाये तो चेडो बरो न्हू तुका जायना का काजा तो बेबदिकाय कोता आम खबर काळया ना माय हांव ते कडेच काजो जातोलें ना हिंग घेवन वतलें बायन तुडी मारतलें गोळ घेतलें हें सगलें म्हणटा ना हांव जेश ना हांव जिवीतभर आंकवार रावतलें ना हांव पळोवन वयतलें रानां वयतलें काजार जाता काजार फोर्स कोता आवय बापूयक काजार करून आवय बापूय दिम माताय चेडवागे जिद्दी मुखार parents fall on their knees before the stubbornness of the daughter and they get the daughter married to the one whom she wants काजार जाता मागीर तो पियोन पेटोवपा लागता आर्यांक कोता हें कोता आनी मागीर ओटाय मामी नो शीप नो तुगे जिद्द this is not your destiny this is your stubbornness ही तुगे मोदनपण हुरीस मेळ न्हू म्हाका जाय म्हाका सांगताय फादर हुरीस न्हू हांवें घेवन हो हुरीस तुका देवान दिना तुवें केला निसणटणाचो हुरीस तुवें केला तुमगे माय गेलें पाय गेलें आयकलो जाल्यार तूं हे फुरसा हो हुरीस तुका निसणटण कोना आसलेलो तुजें गोठ्ठण जायना आसलेलें आयकोना चेडवान माय गेलें पाय गेलें तेका हातां मार तेका बोगिता तापटां तेका हातां गाळयो तेका सगलीं आरेंगां सोसूं पोटाय चेड्या सांगलें बाबा तेंचे ओळ बरो न्हू जायना तेको काजार बाबा कितें आयकना आम आयकलें ते भाशेन तेंचे ओळ फुडगोडें तेंचे ओळ घर देर सांबाळपा न्हू आम तुजी चिंता ना माय हांव तेकडो जाता तूं म्हाका कांय सांगनाका तेकडे जाता काजार जिद्दीन मोदोनपणान आवय माय ते घराचे आनी ते चेड्याचे काजो जाल ते घोवाचे बार ब्रेस्तार तेर सुक्रार कोत्त्यान चोपाचे मेजू म्हणाय मेजू मेणाय ते केल्याय ते सुक्रार आनी केल्याय ते ब्रेस्तार मागीर रोटाय कोणाको म्हण हांव काजोल जाल रे सायबा काजर जावन हांव होंडां पळ सायबा काजार जाल तूं तुगे होंडान तूं होंडां पळना तुवें होंडां उडी मारल्या आनी पांय म्हण गेले आनी आतां रोटाई हो हुरीस मेळटो निसणटना म्हणून तुवें केला हो हुरीस निसणटणाचो मायन पायन भाव भयणीन घराच्या वडिलान सांगिल्लें तेदोना चेड्या तुवें आयकोना तुका तें चेड जाय आसलेलें ते चेडवा भायर तुका देव दिसना आसलेलो ते चेडवा भायर तुगे माय पाय दिसना आसलेलीं ते चेडवा भायर तुका संवसार दिसना आसलो आतां रोटा पूण आतां एसो मनशांक स्मार्ट जालें बायल कितें कोता गो हिंग पिता हिंगा राव बाप तूं गोंयां राव पियोन मोर हांव UK वयतां थिंग आप दोतां तेंवूय चलता जायत रिपोर्ट येताय म्हाका जाय जाण सांगताय चेड कितें कोता घराक बायल केरकेरा सांग कोता काजो जालो तें फेल जालें हांव कामां वयतींग नेलें तो नेलें चेडवा दोतां आनी अफेर चलयतां एक्स्ट्रा स्मार्ट जालें हांव फादर हेस्टन ह्या आल्तराचे रँकेंक उरतलो तुमी आवय बापूय वेलांकनी सायबणी मुखार रोडोंक उरलीं ती मुखार पावलीं ही गोत जाली आमची निसणटण केलां आमीच आमच्या जिविताचें आमच्या काजराच्या साक्रामेंतांचें मुखार या जायत्यो बायलां आहाय जायत्यो बायलां आहाय आयज हुरीस म्हळ्यार कितें आमकां सांगाय हुरीस म्हळ्यार कितें आमकां हुरीस जेजून दिलो जावन आसा जोगोडपाची खुणां आवय कितें उलयता तूं फादर झोगडी जेजू झोगडी करून वय जेजू संवसारांत झोगडी घालून येयलो आनी झोगडी संवसारांत कुटुंबांतान सुरू जातली जायते बायल आहाय म्हण तुमी जायते पावटी तुमकां खबर मेळटा तुमगे भावांनी काजरा साक्रामेंता बायले सोड आनी कोणा दोला तुमी म्हण सांगतली बाबा हें कितें केलें तुवें काजा जाल तूं सोड हें आमगे धर्मासोन उगरावतली मुगे भाव न्हू तो ती बायल पाडेली ते तेशें फावो आम केन्नाय बरें दिसना तें तेशें कोन्न म्हूण ओगरावताय जाय जाण ओगरावताय कित्याक आमगे बाप तो मुगे भाव तो बाबू तो मुगेलो तेका कांय म्हणपा न्हू कितें आहा तें बायलें म्हणपाचें बरें केलें तेशें फावो आनी कोणा दोलतें तेशें कोताय आयज सगल्या गोंयच्या फामिलींनी अशेंच घडटा चडशा तरी अशेंच घडटा तूं तर एक भयण कशी तुगे भावाक सांगना
की बाबा तुवें आनी कोणा दोल तें सारकें ना जाल्यार तुगे घोवा लायसन्स ती मुगे भावान 1 दोल न्हू तूं 4 दवर कोतली दितली तुमगे घोवा सांगतली घोवा मुगे भावान 1 दोल न्हू तूं 4 दवर तुम मुटली ना शी काजार तुगे बायल तुगे बायल ती कोण उनी कोण तुगेली ती बायल न्हू तुगे भावाली अशेंच घडटा आयज आमगे फॅमिलीन झगडी भाटां बेसां लागत भाट कोण हातलो शेत कोण हातलो घर कोण हातो तेक लागून झगडटाय कोण भावार्थान मोरालदादी पासत कोण झगडो ना नो वन इज फायटींग फॉर फेथ एंड मोरल्स इन द कॅथलिक होम्स टुडे सोगलीं पायगे भांगार पायगे मायगे भांगार सोगलीं पायगे मायगे बाट बेंस सोगलीं बँकां बांकू आहा तें सोगल्या पयसो पोटलो कोण हातो तें झगडूंक धांवताय आनी सोगलीं धांवताय तो पयलीं पावस ना पण हांव पयलीं पावस तो पोटलो घेच्या एक पोटल्या झगोणाकाय ओ आयज इतू पावला मांय कोण चोयतो तेका लागून झगडटाय मांयच घू मूत कोण काडटो तेका लागून झगडटाय मांय कोण पोसतलो मांयची देस पेज कोण कोटो तेका लागून झगडटाय मांय आनी पाय हेका लागून झगडीं एक लागून झगोणाकाय मोराल दादी आनी भावार्था पासत झगडाय फायट फॉर मोरॅलिटी एंड फेथ इन युअर फॅमिली ताका लागून हुरीस जावन आसा झगडपाची कुणा तूं तरी कातोलीक झगडी आम जायते पाड म्हणटा झगडी वायट झगडीन जावपाकूच जाय मोराल दादी आनी भावार्था पासत आमच्या कुटुंबांत सुरू जावन संवसारान झगडीन जावपाकूच जाय झगड्यान तरी तूं भिता भावार्था लागत मोराल दादी लागत तूं आनी हांव होरो क्रिस्तांव न्हू आम नांवांची We are not Christians if we get afraid. We don't want to fight. We don't want to come into conflict because of our faith and morals. Christian, Catholic faith and morals, we are just for namesake Christians. We are not true followers of Christ. We are not true faithfuls of Christ. चोडवा वाटेन गेया जायत पाट चोड फोन कोता माय म्हाका हें जालें माय ओळ वॉल्वो बॉस घेवन वयता 4 ट्रक घेवन येता बाय तूं घर यो नाका तो न्हवरोय नाका तेगे फामील नाका काजारूय नाका माय आदोग आतां काटाय काजार मोडून भोंवताय सोगलें तेच दिसा सोगलें वयलें घरा नाक तें काजार नाका जायत आवयांक लागून जायत गोडच्यां लागून गो बायलांगे काजार मोळां आनी तुमी तरी काजार मोडपाचें कारण जावन तुमकां इफेर नाहा तुमकां उच्च शासनाचो उज आहा जाल्यार चिंतीचें एक मांय कशी एक पाय कसो एक भाव कसो एक भयण कशी हांव मुगेल्या गोडच्यांचें काजार केन्नाय मोडपाना हांव काजाराचो साक्रामेंत सांबाळूंक वावुरतलो अशेंच घडटा आयज कितलीं काजार मोडटात कित्याक ओके जायते फावटी पयलीं रागान आसलेली मातशें राग येतलो आमी मातशें कुशीन गेली पूण पोतून पासताय पूण आवय बापूय दिनाय फामील दिना ना आमगे प्रेस्टीज तांकां चेड्याक आनी चेडवाक बुद्ध शिकोवपाकूच जाय मुगे चेडवा दुखयत तूं आयज डिवोर्स एक लागून जाताय आयज बिस्माम पालासी काजरा अनुल एक जावन एनालमेंट ऑफ मॅरेजीस एक लागून जाता इगो आमगे ओळो आनी हे इगो लागत तूं तुगे चेडवालें वो चेड्यालें काजार मोटा तुका फेर नाहा सासनाक उज आहा बोक बोक तो उज आहा इफेर ना म्हणटाय न्हू संवसारांत तेंच जाय कॅथलीक चर्चीन सांगलोलें इफेर ना म्हण द वर्ल्ड वॉन्ट्स दॅट ओनली द कॅथलीक चर्च शूड कॉम्प्रोमायज एंड से देर इज नो हेल देर इज हेल सांत ब्रुनो ओळ बेब दाहलोलो इगोचे गटारा मुखार पडोन रावता इत्तू पितालो गटारां पडा होडये पडटालो एक दीस तेणें चोयलें इगोचें मरण चलता मरण घेवन येताय मरणां पुरसांव आदीं पुरसांव जातालें आतां रोखडें ते वेनां घाताय आनी सगलीं मोटरान इगोचें येताय थोडीं घडये थोडी गोजांनी थोड्या गांवांनी चलोन येताय जायत बोगले आहल्यार पयस आहल्यार रोखडें वेनान येताय पूण आदीं पुरसांव उगडास कोराय पाद्री लोक कॉन्फ्रात सगलीं मरणां ती गाडी घेवन येतालीं हांव तें म्हणा पोतून या तेजें ओ एश करया तें म्हणा पूण पुरसां हें तें चोयलें 5 वर जाताय कित कोतलो सगल्यो गादी बंद सोर्या बार सगलीं बंद टायम पास करून इगोचें येयलो फाटल्या बांकाचेर फादरीन मीस कॉमेस केलें मेल तो मनीस उबो रावला म्हळें फादर मेल तो मनीस आं काशांत उठोन बसोन म्हळें फादर मुज पासत मीस कोनाका म्हाका देवान
इफेर नांगायला देवान तर इफेर निर्मिला जाल्यार आमी देवागे निर्मिल तें बदलूंक जाता देवान डिसिजन दिलें इफेर नाचें आमच्यान बदलूंक जाता लोक भिलो धांवलो पाद्री बी मीस सोण गेलो 2 दिसान पोतून तेशी ती कूड तेशी आ काशां विगोज गो त्या पोतून मीस केलें कॉमेस पोतून तो दादलो मेलो तो दादलो उबो रावलो म्हळें फादर मुज पासत मीस कोनाका म्हाका इफेर ना घाल देवान मुगे आत्मो इफेर ना गेलो संवसारां जसो संवसार आहा स्वर्ग आहा इफेर न्हय आहा पुर्गोतेरूय आहा देवान म्हाका पुर्गोतोरी घालना सोमतो इफेर ना घाल्या बाग येवन भ्रून न्हू चिंतून पळो हांव बेबदेस खंय वयतलो स्वर्गार वयतलो म्हाका पुर्गोतोर मेळटली म्हाका इफेर ना घालता मुज पासत कितें जातलें जिवीत बदलता भाग्यवंत जाता सो चिंताय कित कोताय तें तुम तरी काजरा साक्रामेंता बरें हेड कोताय जाल्यार तुमकां सगल्यांक इफेर ना बोग तो जळटो लासतो सासनाक लासतो उज आसा आमी जाय तें येयलें आमी सगल्यां न्हू सॅक्सा पातका आयकोन बरें दिसता फादर इस्टन बरें सांगता सॅक्सा चाबूक दिता आयज हांव तुमकां सांगता आमकां कोण पाद्री बरो दिसता इगोजा न्हू सांगाय कोण पाद्री बरो दिसता तो पाद्री बाब कांय कोणाच्या केस्तांवांपणा कोणाक कांय म्हणा सगलो गो रावता तुमकां इगोजे बाट हायाय शेत हायाय आनी सगलीं कितें आसलो ते जागे हायाय आनी लुगार हान काबार कळय तो पाद्री आम बरो विगार जेन्ना इगोजे बाट खूंय गेयलें कोणें हायलें केदोन हायलीं कितकोन हायलीं आनी बाट कितें उरलें तेंचो जेन्ना विगार पाडे म्हणटाय आमी म्हणाय मुठाय पादिगार पाडेलो बाटांचें उलयता बाटांचीं केस्तांव कोता विगार एक पाद्री ह्या संवसारांत केस्तांव अ प्रिस्ट इज अ कॉन्फ्लिक्ट विथ द वर्ल्ड बिकॉज संवसाराची चोरयो नागोण्यो पाद्रीक मानना ताका फकत देवाचें कितें आहा तें सांगूंक जाय ताका जाय ते आमगे पादिगार बाटां बेसां सगलीं इगोजेचीं सांबाळूंक सोदताय कितू आमगे पाद्रींक आनी विगरांक बोकोन पूर म्हणटून तांकां तितू येना पूण विगरांक बोकोन आमी बडयल्याय धोडायल्याय तांचे पिंजून बातेर केल्या कित्याक आमी बाटां घेन आहाय इगोजेचीं आमी शेत घेन आहाय इगोजेचीं आमी बिल्डरां इंकून आमगे म्हूण आमगे न्हू आसतना इगोचे बाटां इंकून क्रूट घेन व्हड बोंगली बांदल्याय तें कितें तें कोण सांगता आनी मागीर सायबणी बरी येताय सोऱ्या लागोन मरे चेळ फादर मुगे गोरांक कितू दादू लागलो ते मेले सोऱ्या लागोन बाट हायल्या इगोजीचीं शेत हायल्या इगोजीचीं इगोजे जागे हान नागोयल्या देखून देव तुमचे हास्त घाता तुमकां दाखयता तुगे कुटूंब इफेर ना वाटेन आहा मुगे गोरान जल्मलें तीं सगलीं थोंटीं बोंटीं लोलीं फोंटीं घोंटीं बाट हायल्या इगोजीचीं शेत हायल्या इगोजीचीं विग्रां बडयला ताका बाडा दुखयल देखून हें जाता जाय त्या विग्रांक हांव वालो दिता काळजीदारपणान तें बाट पोतून हाडलें तेदोन आमी तांकां गाळी गायल्याय तांकां शिराप गायल्याय बेबदी कांय कोण तांकां मोरो मागिलां आज तेंच मोरो मागील तें तुमगे भुरगीं भोगताय तुमगे फामील भोगताय आनी भोगूंकूच जाय देवागे नीत पाद्री कितें म्हणून देव आज मिसकॅरेज्यो जाताय फादर कित्याक पाद्री सोताय आनी तुमकां भुरगीं जाय कित्या जाय आमगे संसद जी पाद्रींच्या आड उलयतली विग्रांक आमगे मातली पाद्री कातोलीक धर्माचो मनीस म्हूण रेस्पेद दिसना तांकां संसद दिवपाची चिंताय कित कोताय तें आमी हे फुरीस आमच्या जिवितांत फुरीस जावन आसा झगडेपणाची कुणा जेजू म्हणटा हांव संवसारांत शांती घेवपा येल ना हांव संवसारांत शांती दवरूंक येल ना वो दिवपा येल ना हांव कितें करूं येयलां उज घालूं येयलां उज जो झगड्यां पासत मुज पासत मुगे तत्वां जावं मुगे भावार्थ आनी मुगे मोरालदादी पासत तुमकां झगडों पडटलें तूं तर क्रिस्तांव झगडटलो जाल्यार आयज वेलांकांनी सत वयता तेदोना पयलीं पादिगरा बरी वसाय फादर हांव मुणकार हांव घेतां मुणकारा प्रमाणे कितें घेता तेदोन घेतां आयज 3 तारीख तरी आयतार जावना बागयोन ग्रेगरी व्हरतो सेंट ग्रेगरी द गेट पाप साहेब तो सदां म्हणटालो पापा पोपोरूम म्हणलो कितें हांव गरिबांचो बापूय जाल्यार इगोज मामा पोपोरूम जालना इगोज आवय जालना गरिबांची पूण हेच इगोज एक नागोन लुटून बिंगळीकोन रस्त्या सोड्या सोडीं शेतां बाटां हान खास्त आहा सगल्यांचेर कास्त आहा सगल्यांचेर चिंताय
आनी मागीर सायबीणीन आमी बेसांव दिची सायबीण मागीर आमी भलायकी दिची म्हूण येयलें कितको भलायकी येतली इगोचे ते सायबणीगे इगोचे लुटून नागोन हानू चिंताय कित कोताय तें क्रिस्ताच्यो बसावण्यो शांती जाय आमकां फादर तूं होर सेरमांव सांगनाका उज्या खबर सांगनाका जोगड्या खबर सांगनाका शांतीची खबर सांग शांती जायते पावटी आमकां उनोट येशी उनोट ओंटी ए सायडीन सोगलो गू मूत कुसप सोगलें पूण ते शां बरी पेंट केलो आहा बरें आमगे पिक्चर केलो आहाय जेन्ना आमच्या भारतान कोण बायल येता न्हू बायल प्रेजिडंट राजा राणी येता आम ओळी वोंटी घाताय बरी पेंट कोताय तो वयता दोनी सायडीन बऱ्यो पेंट वोंटी चोयता बरी वाघ घाताय शिव घाताय फूल घाताय पूण वोंटे ते पाटे ते सायडीन वोंटी फाटल्यान जोपरपट्ट्यान लोक थिंगा आगोता थिंगा मुतिता थिंगा उंकिता थिंगा जेयता थिंगा न्हांवता हें सगलें तें दाखोवपाक सोदना शी आमगे इंडियेन नांव पेडे जातलें हेंचो ही जेजू असो शांती दिना जेजू शांती ती जोगडोन जोगडोन येतली पातो काबार जावन येतली आयकोन जोड केन्ना आयकल्या बरें नोयें ना एक टायम असो वस्त आयकपाच्यो नाजाल्यार सगळें आमगे जिवीत बरें जाता आनी निमाण म्हळ्यार पवित्र आत्म्याच्या शक्तेक आनी पदवेक उतरवया लेट अस लॉंग फॉर द वर्किंग ऑफ द होली स्पिरीट इन बोरवोस म्हळ्यार स्वर्ग मुगे हेचे मेळपाना स्वर्ग मुगे बोळार मुगे शक्तीन मेळपाना म्हाका बरो स्वर्ग मेळटलो पवित्र आत्म्याच्या वावरा पासून ताका लागून इगोचें पवित्र आत्मा वावुरता इगोज आज पर्यंत जेजूची इगोज आज पर्यंत देव बापाची आनी इगोज आज पर्यंत पवित्र आत्म्याची पवित्र आत्मा जाल्यार इगोज ए ब्रदर आली आनी ए सिस्टरीगे जाता आनी आमी धांवताय ते इगोजेंत प्रे सविसाक हिलींग मेळोंक बेसांव मेळोन धांवताय संडे सकाळीं मिसा येयली सांजेर गेलीं ते ब्रदरागे इगोजें ते सिस्टरीगे इगोजें ते फादरागे इगोजें ते इगोज पाप साहेबागे न्हू इगोज बिस्मागे न्हू इगोज पाद्रिंगे न्हू आनी इगोज लोकाली न्हू इगोज जावन आसा देवाची इगोज सायबणीची आमी सगलीं हे इगोजेचो भाग मुज्यान म्हणूंक जायना पाप साहेब इगोज मुगे म्हणूंक जायना हांव मुगे जेजूगे इगोज सांबाळटां पूण तो तुमकां आपयताय कॅथलीक चर्च सोडाय मुगे इगोजी आय थिंग ते इगोजे नाका झगडीं जाली आनी एक इगोज घोडी तेश कोन इगोज न्हू इगोजें वावुरता पवित्र आत्मो आयज जाय त्या कातोलकान दिसता आमी पॅरीश कॉन्सलां या आमी कॉन्फ्रारी या आमी फाब्रिका मॅम जावया आनी सगल्या कातोलकांचें राज चलोवया एग्जाम्पल दिता हांव 4 तरी इगोजें पातकूर गेलां सोदां कंप्लेन फादर हे PPC मेंबर बुलेटीन काटाय न्हू मॅगझिनू म्हयन्या 20 तारीख जाल म्हणटरी येता हांव म्हणटा सांग तुगे वाड्या समुदाय मेंबर आवय फादर उलोवपाचें केसो उतर फादर ही पड PPC मेंबर जाल ते दोन चोत कित सोजमोता आनी कित कोता हें जाता तुमगे दादागीर करूं न्हू तुम PPC मेंबर जाल्यार दादागीर करूं न्हू आनी अदर सायड ऑल्सो आम PPC मेर हांव जावपा सोदना तूं जावपा सोदना कोण जात तेका आम कोचर कोताय सोगलो पाद्रींचो राग PPC मेंबरांचे काटाय तेंचे नांव पेडे कोताय रिमेंबर वन थिंग इन द चर्च नो वन इज द लॉर्ड नो वन इज द सर्वंट कोण दोनी पण चलोयना कोण सिर्विदोर पण चलोयना दोनी देव सोगलीं आमी सिर्विदोरां आनी दोनयान दोनी पण माकलोल्या पाद्रींक दिलां दोनयान दोनीपण माकलोल्या पाद्रीन दिलां जावं तो पाप साहेब जावं बिस्म साहेब जावं पाद्री जावं द्याक्न जावं आनी आमी सगलीं बराबर एकमुका सेवा दिताय पाद्री तुमकां सेवा दिता पवित्र आत्म्याचे कृपेन साक्रामेंताची भावार्थाची आनी मागण्यांची अ प्रीस्ट गिव्स यू सर्वीस ऑफ फेथ ऑफ साक्रामेंट एंड प्रेयर आनी तुमी संवसारांत बरें जिवीत जिवन जावं राजकारण जावं पॉलिटिक्स जावं सोसायटी समाज जावं कल्चर संस्कृती जावं एड्युकेशन शिक्षण सगळ्यान तुमी सेवा उरताय संवसार बर करूंक कित्याक आमकां एकू आवड आहा स्वर्गार वचूं
सायबीण माय जिवीत भर स्वर्गींच्या राज्याक आवडेली कोल आवडो तिणे चिंतून आपण राणी जातो म्हूण देवाची उदारपणान तिका स्वर्गा संसाराची राणी केली. सायबीण माय सदांच जेजूच्या कुर्साक मेंगोळ्यो तेक लागून ती कुर्सा मडी उबी असली. शीस हुंय आसलेले आसो नाय लिपोन आमको कुरीस मानून घेवपाक जायना. आमगे दोनी मोत तो चोवच्या जायना पूण तेन आपणागे पूत मोत तो चोयलो. कुर्सा मडी उबी आसली आनी सदांच पवित्र आत्मो ती चेतावन वावुलो. तेका लागून पवित्र आत्मो ती आहा ते दीस देवोन येयली 50व्या दिसा. ती आसना पवित्र आत्म देवपानो पवित्र सभा चर्च मेळपानो. समजुया बोरवोशाचे मायेक उलो करून बोरवोसो ह्या मिसा भेटेंत मागुया. उबी रावुया. आमचो बाबात चारुया सत मानतान देवाक सोरपदेदार बापाक स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोसराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबीन सांबाळलो. आंकवार मुरी थंय जल्मलो. पोंस प्लाता काल ताणें खोस सोंसले. ताका क्रिस्तान जोडलो. तो मेलो आनी ताका निती पिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो. स्वर्गात चडलो. सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तांची बियान मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. स्वतमंता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचें भोगसणें कुडीचें जिवन पण सासणाचें जिवीत. आमेन. ह्या वेळार आमच्यो गरजो बापा मुखार दवरुया. आमच्या धोर्मीक फुडाऱ्यांनी जिवितान येतेल्या आडकोळींक फुडो करून ते बोरवोशान बोल्लोले फुडारी जावं आनी ह्या वरवीं आपल्या हाताकाळ आसलेले पोरचेक बोरवोसो दिवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. स्वर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे आयकून घे. स्वर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे आयकून घे. आमच्या देशाचें राजकारभार चलयतल्यांनी समाजाचे देखेक आसल्यांक आदार कोत्तोल्यो सवतोली फावो करूंक आनी ह्या वरवीं तांच्या जिवितान एक नवो बोरवोसो उठपण करूंक तांकां देवा बापाची जाणवाय मागुया. स्वर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे आयकून घे. स्वर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे आयकून घे. आमच्या जिवितान दूख आनी कोश्ट भितर सरतात तेन्ना आमी निराशी जायनासतना देवाचेर आमचो बोरवोसो दवरूंक आनी आमच्या सुर्गीचे मायेच्या आश्रयाकाल रावूंक आमकां देवाचो आदार मागुया. स्वर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे आयकून घे. स्वर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे आयकून घे. मारिया आमची बोरवोशांची माय आपल्या भुरग्यांक केन्नाच पोरो घालिना तर बाबातान तिचे सोशी वचूंक आनी आमचें जिवीत तिका उक्तें करूंक आमकां कृपा आनी बळ देवा लागीं मागुया. स्वर्गीच्या देवा
दोन्ही आम्ही उचललेले मागणेंतून दोयेन ऐकून घ्या आणि अंकपार मरेचे विनवणेन तुझो शुभ आशीर्वाद आमचेर सगळ्यांचेर घाल हे आम्ही मागता तुझ्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. दाना तोयर बेटा गीत गावयात. नंबर C37 तुझ्या पवित्र दोळ्या मुखार. Korpatki burgi tuji Ova chokoyo ami Utkacze niebie ami Jezus cię znany ami Jezus cię znany ami Ova chokoyo ami Cię niebie ami Jezus cię znany ami Jezus cię znany ami मोच्या बाबडीनं मोच्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदारात सर्वेस्पोर मानून घेवं. कोण वाड्या बाप्पा बागेन तांकवार मरे देवाचे मातेचो उगडास करून आमची मागणी आनी देणी आमी तुजे मुखार घालता. तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमचे सर्गींच्या आवयचे मजतीन आमच्या दिसाच्या जिवितांत आमी तुका मानू शिको तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय इबादता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा तुझ्या भक्तांच्या वैभवां खातीर तूं वचापंत म्हूण ओळखून आमी तुका दिनवासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भाग्योन तांकवार मायेचो आमी भक्तीन आयज उगडास कोत्ता आनी तिचें दिनवासणेचें गीत गावन तुजी कोणवाळाय आमी वाकणटा. शेकान शेक प्रितमेचेर कितलीं वर्तीं तुजी विजमितां सर काळी मनशां तांय कितली अप्रिमीत तुजी दयाळाय. तुजे लालवीक चाकोनीचेर काकृतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवणदार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उद्देशीन देवदूतांचो दलबार संतोसान तुका वाकणटा सरकार. तांचे वाकणणेक आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पोर दलबारांचो सर्वेस्पोर स्वर्गानी संसार बोल्या तुझ्याच वैभवा स्वर्गानी संसार बोल्या तुझ्याच वैभवा उत्सर्गी 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 तुका सोयीचो सर्वेस्पोराचे नावी सर्वेस्पोराचे नावी उत्सर्गी 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 तुका सोयीचो
बापा खरोच तुम पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वखणटा कित्याक तुज्या तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे शक्तीन सोर जीव आनी पवित्रपण उपजता उदेती तावन अस्तमतेन पर्यंत तुका एक निर्मळ बेटोनी कोच्याक एकाशा पजातून जमयता साय देखून बापा काल तेपणी आमी मागणें कोत्ता तुका बेटोनच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक पवित्र कर ताचेच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार संभ्रमता तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कर्राचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत हें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गुट परगटुया जेसू मेलो जेसू जिवन जाला जेसू नव्यान येतलो बापा आमचे सोडवणी पासत तुज्या पुतान सोंसल्या कोश्टा मरणाचो ताच्या आनंद भरीत पुनर्जीवनपणांचो आनी स्वर्गात चडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागत जोडल्या तीच बोली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचेर तुजी दळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रोगतान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू समे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मेय तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करून अशें देवाचे माये भाग्यवान तांकवार मारेच्या तुज्या भाग्यवान धर्मतांच्यान वैभवी रोगसाच्या आनी समेस्त भक्तांच्या सांगाता तुवें विचून काडलेल्याच्या दायजांत आमकां वांटो मेळून तांचे विणवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विस्वास दवरता बापा हे बोलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या सकरा फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापाच्या आनी आमचो एडमिनिस्ट्रेटर ताच्या सांगाता पयस सभेच्या सुमेश गोवल्या आनी मुन्यारां बरोबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे पोरजे संगती ह्या संवसारान वाटसुरे तुजे पवी सभेक भावार्थान आनी प्रिती मोगान तिरकोर तुजी उची तुवें एकठांय केलेल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दोयेन आयकून घे कणवळ्या बापा संवसारान शिपडल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे तें एकठांय आमच्या मेल्ल्या भावा भयणी आनी तुजे इश्टगतीन ह्या संवसारांत अंतुरल्या सुमेस्तान मय पसान तुज्या रासान घे तुवें आमी तुजी महिमा बघून ससनाक गदूश जातला म्हूण आमकां भरोसो आसा क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उद्देशीं सगल्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताईं पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक आमेन जेजून शिकयल्लें प्रार्थन सगळीं दीर घेवन म्हणया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार
सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वर्षान ओत्रेकतां तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयत सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक आमेन सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलीत कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलीत कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना गीत गावयात नंबर D34 ओतम्या म्हज्या गायन कर Moja gayon ko, kushal kae nola so, moje bito jieta, mozo tu jivon Jesu, otmya moja gayon ko, kushal kae nola so.
비돌기에다 어서 되지원 지수 어떠며 모자가 연고 무사카에 눌렀어 모지 비돌기에다 어서 되지원 지수 지수 모조 디우타루 모지 비돌기에다 모자 어떤 리글로리 타체스카리 소토타 어떠며 모자가 연고 무사카에 눌렀어 모지 비돌기에다 어서 되지원 지수 어떠며 모자가 연고 무사카에 눌렀어 모지 비돌기에다 어서 되지원 지수 같이 못 모자 모나 모치 집에 따서서 모자 가산 따서모 베베 모자 대올레마 어떠냐 모자가 연고 무사카에 눌렀어 모지 비돌기에다 어서 되지원 지수 어떠냐 모자가 연고 무사카에 눌렀어 모지 비돌기에다 어서 되지원 지수 Disporto moce vorbi Bapak mój mamo pitlom Soglea baba bolnici Mogą cagli kutolo Otmia moja gajonku Uszalka jenulasu Moje bitorcieta Oso dejiwon Jesu Otmia moja gajonku Uszalka jenulasu Moje bitorcieta Oso dejiwon Jesu Natai potiro dasai Parung moje jineti Talno vigna poiskoru Jesu ditlo novembo Otmia moja gajonku Uszalka jenulasu Moje bitorcieta Mozo dejiwon Jesu Otmia moja gajonku Uszalka jenulasu Moje bitorcieta Mozo dejiwon Jesu प्रार्थूया सर्वेस्पर आमच्या प्रितीच्या बापा
भाग्यवंत आंकवार मरे देवाचे मातीच्या उगडासाक आमी तुका भेटयला त्या संस्कारांत तुवें आमकां आत्मीक पोसण दिलाय. ह्या पोसणाचे गोठायेन आमचे माय वरवीं तुजी कुशी पाळून स्वर्गार तुजी सासनांची सोडवण बगूंक आमी तयार जावं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. प्रितीच्या बाबणीनो जशें कोडीत केलां आयज कॅरिझमॅटीक प्रेयर सर्वीस 4 ते 5 वाजता हिंगा जातली. तुमी येवन वांटो घेवचो. तेच परी आमी दोगांयनी थारायलां ते प्रमाणे आमी कुमसराक बसतले 6 ते 7 वाजता. तुमचे पासत हो सॅक्रिफायस आमी कोत्ता येवचो 6 ते 7 वाजता. वेलांकनी सायबिणीक मागणे मोगाळ माये वेलांकनी सायबिणी बाळका जेजूक हातान धरून तूं दोर्या तोडीक उबी आसाय. व्हडा बावार्थान हे गोजेन आसलेल्या तुज्या भुरग्यांक सांबाळूंक राख आनी आशिर्वाद दी म्हूण आमी कालतेपणी मागता. दुधाक तानेलोल्या भुरग्यांक तुवें दूध मागून दिवन ओचोऱ्यांनी आयदन भरून दूध व्हांवता तशें केलें. तशेंच हांगा एकटवलोल्या भावार्थ्यांचें जिवीत आनी मन कुशालकायेन आनी संतोषान भरून वावशें कोर. ही आमची भाव भयणां कश्टावतात तेन्ना व निराशी जातात तेन्ना तांकां तुजी गोठाय दी. चलूंक जायना त्या भुरग्यांक तुवें मिलाग्रींनी चलोवंक शक्ती दिली. तशेंच ह्या आमच्या भाव भयणांक जेन्ना ती निराशी जाता वो कोश्टांच्या बारान चेपता तेन्ना तुजो हात दिवन तांकां वयर काड. वादळाक सांपडलेल्या पुर्तुगेज तारवट्यांक जशें तुवें सांबाळले तेच परी ह्या आमच्या भावार्थी भाव भयणांक जिविताच्या वादळांतले निवार आनी दुस्मानाच्या चोपक्यांतले वाटाय. तांच्या जिवितांत गंभीर परिस्थिती येतात आनी दुखाची लारां उप्रासतात तेन्ना तांकां सांबाळ आनी राख. कुरपेच्या सांगारा वेलांकनी माये तुजे कुरपेच्या देण्यांनी आमकां बोर. आमच्या सांगाताराव आनी आमकां आशिर्वादीत कोर. वेलांकनी सायबीण माय आनी तिचो पूत आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त तुजेर आपलो हात विस्तारून तुमकां सगळ्यां कुडी आनी आत्मीक पिडेंतली निवारूं. सायबिणीचे विनोदीन बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद देवूं आनी सदांकाल तुमचे सवें रावूं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवें आसूं. सोर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार शेवटाक गायन करुयात. ओ वेलांकनी माय. எழுப்பிய மனநிலையோடும்